माझे नाव निशाकांत नागेश टेंगसे। हांव पैंगिणी परशुराम मंदिराचो पुजारी अर्चक पुरोहित वयरे। जे कितें 29 तारखेक रामकृष्ण जल्मीन ह्या आमगेल्या दैवताचे बद्दल परशुराम भगवान परशुराम दैवताचे बद्दल अपशब्द आपल्या भाशणात भर सभेमध्ये केले, ताचो निषेध आम्ही पयलीं नोंद केल्लोच आसा। संस्थेक आमी आमगेलें निवेदन दिवचें आयलां की अशे विकृत विचाराचे मनशाक तातूंत दवरनयो अशी विनंती करपाक आमी आयला सगळे आज। आणि ज्या संस्थेक श्री रामकृष्ण जल्मी हे शिक्षक किंवा ज्या संस्थेक काम करतात त्या संस्थेतल्यान त्या संस्थेचे नाव विवेकानंद स्वामीचे, ज्यांनी हिंदू धर्म व सगळे जगार पसरयलो आणि हिंदू धर्माची वयर हे करपाक खूब हे केले। त्या संस्थेक वो जेन्ना शिकयता आनीक जाती हे ते ओपन स्टेजीचेर जेन्ना उलयता ताचो निषेध करपाक आनी असली संस्थेक शिक्षणा क्षेत्रांत तरी असली मनीस उरची न्ही, ताका ह्या संस्थेंतल्यान बडतर्फ करचो हे मागपाक आयल्यार